पळय तो जावन असो मोदी म्हळें हांवें ताका टीव्ही बंद सर सायबा टीव्ही बंद कर आनी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा कालांगणा गोस आनी तुका कोण लुवी पिंटो म्हूण कळटा म्हूण सांगलें. कित्याक सांगता म्हळ्यार ओलो सुटू ताणें मोदी दिल्ली येवचे पयलें कितल्याकी वर्सांचे पयलें गेलो ताणें गेल्लो आसा. पळय ताणें गेल्यार मात्र ती स्टायल जाता. ह्या मानेस्तान गेल्यार ती स्टायल जायना. वा बेरिकान घालचे लांब ते पुरा की फायदो मागीर सांगता हांव खंयच्याक प्रॉब्लम. बरें मुखार सुनवता. सांजेच्या वेळार तुमी सूक्ष्म नदर घालीत तर जाल्यार हांव अडोलतन सांगलें चंद्राचेर सांजेचेर 6 पदां आसात. ती कित्याक सांज बाब जोयलाक आवडले की म्हूण गोत्तू ना. हर एका मानशेर हांगासर तांचींच पदां सादर जातात. तांचींच पदां सडावत त्याच कलाकाराची पदां ती सादर करतात. पूण आज मात एक विशिश्ट तुमी पारकी लागीं कळीत ना म्हाका. हर एका कवीची पदां आसात आनी हर एका पदाक एक कलाकार हांगासर वयर येता आसा. हें व्हड त्रासाचें कित्याक त्या वेळार ती मेळाचें हें मस्त वावड ताणें काडल्या ताका होगलीक फावो हांगासर बाब मेल्विन पेरीस हांचें बोवापुरबायेचें पद आसा सांजेच्या वेळार. तांणी आनी अपर्णा मयेकारान गायलेलें जावन आसा. कोणी जिविताची सांज आशेनात. जिविताची सांज म्हळ्यार म्हातारेपण कोणाकी नाका पूण दिसाक सांज आशेता हांव. सांज जाता म्हणटा आसतना मोव करणाराक मस्त खुशी न्हय इल्लेचें लग्गी येवंक जाता. म्हज्या तोल्याक इल्लेशें खुशी तांबडो बोल्डार लागले वचोंक जाता बारा कडेन. सांज म्हणटना मस्त खुशी. हांगासर आसली स्त्रियांक कुंकुम भाग्य पळोवंक जाता. कुबूल हें सोडूंक जाता. अश्यो म्हणयेळी म्हणची तुमी आयतारा दवरल्यांत बचाव नाजाल्यार ही सिरियल पुरो पळोवन स्त्रियो त्या सिरियला मुखार आसतले. एकच कुंकुम भाग्य नाजाल्यार कुबूल हे टीव्ही ना बरें आहा टीव्ही एक वेगळी घाला कित्याक बुधवार हांव येता तांतू. बरें जिविताची सांज कोणाकी आमी आशेना पूण सांजेक आशेता. सांज आनी सकाळीं एकच रेत. सांजेचो सूर्योय तांबडो आसता. प्रशांत वातावरण आसता. थंड वारें आसता. सुकणीं सवजम येतात. सकाळीं तशेंच आसता. तांबडोच सूर्यो आसता. शितळ वारें वळटा. सुकणीं सवजम भायर येतात. एकच लेख सांज आनी सकाळीं. पूण सकाळीं आस्वाद करचे कोणी ना कित्याक आमी उठोंकूच उठना. सूर्य वयर आयल्या उपरांत कुलो तापल्या उपरांत आमी उठता. त्या खातीर सकाळींच्या सुर्याचो आस्वाद करचो भोव उणें. सांजेर मात्र हातांत आनी हात धरून आमी दर्या तडीक वता. न्ही मेल्विन न्ही आशा तांकां ताचो उडास आयलो. बरें हांगासर सांजेच्या ह्या सुबीत वेळार हें पद हांगासर सादर करते आसा. कसलीच संगीताची तरबेत नासतना मुळावें शिकप नासतना शास्त्रीय संगीत नासतना ही बाय हर एकल्याची काळजां जिखोवंक शकला. बंगार तूं म्हजें तूं म्हज्या सपना मंटपांत ही 2 पदां खंडी जावन ह्या बायेन सगळे संवसारभर दलयला. एक आवाज हिंदींत आमी मिठास म्हणटा गोडसाण तांच्या आवाजांत आसा. कसलीच तरबेती नासतना केवल तें पद बघून फिलिंग्स म्हणटा भावगीते ते बघप भितरल्यान आयिल्ल्यान तो ताळो त्या पदाक बसता. खंडी जावन ही एक श्रेश्ठ कलाकार त्या खातीर हर एकलो तिका मानता. हर एक कवळेन तिचें एक ना एक पद जरूर आसा. ती आसा आयवी बाय सोस. तुमच्या मुखार हांगासर सादर करता बोवापुरबायेची कलाकार बरी गावपेण. संतोषान बर
तुझ्या गुणानी साध्याशी गुणानी तुझे थंय ओळला म्हाका तुझ्या चिंतनी रातीच्या स्वप्नानी म्हाका सरपिला तुका तुझ्या गुणानी साध्याशी गुणानी तुझे थंय ओळला म्हाका तुझ्या चिंतनी रातीच्या स्वप्नानी म्हाका सरपिला तुका देवा तू गुणार आसू जीव तू म्हज्या जिवाचो देवा तू गुणार आसू जीव तू म्हज्या जिवाचो सांजेच्या वेळार तडभर वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता म्हजी ही चिंता तुजे थंय धांवता मोगा तुकानी हाडला यो मोगा राखता तुका यो मोगा राखता तुका यो मोगा राखता तुका तू म्हज्या मोगाचो देखून ह्या काळजाचो उठेक सांगता तुका तू सुदैतेली तुझी संसातेली काजारी साकरा मेता राखून हांव रावतेली सदां सांबाळतेली जिणयेच्या पोता पर्यंत तू सुदैतेली तुझी संसातेली काजारी साकरा मेता राखून हांव रावतेली सदां सांबाळतेली जिणयेच्या पोता पर्यंत तुजे बिन जीव जिना एक सूर्य जिवना तुजे बिन जीव जिना एक सूर्य जिवना सांजेच्या वेळार तडभर वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता म्हजी ही चिंता तुजे थंय धांवता मोगा तुकानी हाडटा सांजेच्या वेळार तडभर वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता म्हजी ही चिंता तुजे थंय धांवता मोगा तुकानी हाडटा यो मोगा राखता तुका यो मोगा राखता तुका वय आई वय ये गडी बाई अनितान
हे पोत गयतना जॉयलाक नियाळ भावा बरी नियाळ गायलें हे तुवें आलाप करतना तुवें कोणाक चिंतलें म्हणून म्हाका बगलें कोणाक चिंतून गायलें म्हज्या न्हवऱ्याक अब्राहम डिसोजा ताणें म्हाका येदोणसर सांगत दिला आनी की सांगत दिवनूच आसा तो आनी ह्या मनशेक हांवें येजें जाल्यार तोच कारण म्हाका ताका हांव बरें जाय दिसता हे एक सवाल ही अब्रामाची संतत घेतल्या ती 11 जाणां भुरगीं अब्रामाक दोगांक अब्रामाची संतत दोगांच ओके थँक्यू व्हेरी मच बरें म्हजी एक आबिरूस खंयचे जोक काडून हांगासर फुटोवचे की स्पॉटरच फुटोवचे हांवें आनी हांगासर ओडोलता हांव उबे रावन तो एकलो मात्र बाबा रामदेव बसला ओडोलता उबे रावन आमकां संगीत सदर करूंक हांगासर वजंत्री आसात एक वजंत्र आपुणूच श्रेश्ठ म्हळ्यार बरें संगीत येना हर एक वजंत्री सांगता घालता आसतना तातूंत स्वाद येता आनी थंयसर बसलो आसा बाबा रामदेव न्हय तो विजय बाब मोरस ताका कितेंय म्हणा लगान फिल्मांतला ब्रिटीश अधिकारी बरें क्रॉप करून हास्ये मात ताका रामदेव म्हणचे ताका दोळे पळयतना कळटा तुमकां मुस्तू इस्कलांनी एका दिसाक 4 इस्कलां म्हणले बरी भुरग्यांक तो संगीत शिकयता ताचे इड्यांत बाबा जॉयल संगी सिल्वर टोन्स पंगडांत तो लीड गिटार खेळटा एक अपूर्वसो कलाकार आनी तितलोच सरळ व्यक्तित्व ताचें आनी भोव सोबीत तरणाटो अपूट अहंकार 2 ताळयो कीबोर्डांत आसा थंयसर बाब जॉयल आतुराक ताच्या पंगडान संगीतांत संगत दिते आसा आनी कीबोर्ड खेळते आसा एड्रीन बाब डिकुर्ना थंयसर आसा हे प्रो कबड्डी आयल्या उपरांत ताणें कार्ड तशी दवरल्या जयपूर असो फॅन खंय तो बरें आहा आनी हांगासर एकलो आसा काळोकार इल्लेशे उजवाडाक हे सायबा इजिने तुका पयसूच घालचें घेताळाय न्ही बेज गिटार हांगासर खेळते आसा आनी तो आसा लिओन बाब पत्राओ लिओन भोवशा सन्नी लिओन म्हणल्यार 6 ताळयो मेळटा आसले की म्हणून लिओन बाब पत्राओ गट्टी एक ताळयो दिया तो काळोकार आसा वच तुज्या जाग्यार वच बरें हांगासर आसा हे दोगी तुळू भाशेचे हिंदू बाबाव आनी थंयसर राव गो त्या शोभाचे आवाज पार्लिमेंटान ह्या शोभाचे आवाज कलांगणात आनी हांगासर आसा बाब राजेश ताके 2 ताळयो दिवया अपूर्वसो कलाकार ताचे 4 आसात त्या खातीर माथ्यार शॉल बांदूना हाचे पुरो गेल्यात शेड जाता म्हणून मंडास बांदलो न्ही ना हांगा पूण हातूं आसा हे इलेक्ट्रीक ड्रम्स पयलें हाडलें ताणें मंगळूर शहराक पयलें हाडलें ताणें आज मस्त जाणां कडेन आसा आनी तें रिस्केचें एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्यार वतना कांय तर जाल्यार ताचे पार्ट्स गेले तर जाल्यार हांवें रिपेरी मालपर ओडेकून ओडू चेन्नई ओडगण्ण पनले मारता चेन्नई ते एक 5 वर्सां पयलीं विसरतना म्हणटालो चेन्नई म्हूण आतां तो सांगना चेन्नई कित्याक म्हळ्यार ताका कट्टापाचें बें बाहुबली कितें मारलें म्हणून वो सांगी बरें वो हांगासर ह्यान पयलीं येनाल अर्थ पुजता एड्ड्याण ऐके बातेर बाब राजेंद्र हांकां एक जोरदार ताळयो दिवया थँक्यू व्हेरी मच बरें मुखार सिदा उम्यांनी वोंट तवलां जर एक बऱ्या घराण्याचें चली आनी बऱ्या घराण्याचो चलो हांचे मदीं सैरीक जाता तर जाल्यार एक अपूर्बायेचें भगवंत कुटुंब ती मानतात
एक बऱ्या कवीची बरी उतरां आनी बरी संगीत निर्देशक मेळ्ळो तर जाल्यार एक अत्वेन्स भोव अमौलिक संगीत रचून येता. केंद्र कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्त जोडलो कवी मेल्विन रुद्रीक उतरांक एरिक बाबू जरेन ताळो कसो बरो बसयलो, संगीत कशें सजयलें, निजायकी विस्मीत. हातूंत आसची 3 चरणां ह्या पद्यांत कवितांत आसची 3 चरणां आनी मेजून 21 शब्द. बोलांशी कविता ही ताणें कशें बरयलें की ह्या बाबान कशें संगीत रचलें की हांव नेणा. तुमी आतां आयकूंक आसात. बोवापुरबायचें पद हें. पळया कवी म्हणटा काळजांत मोग रडटा, काळजांत मोग रडटा, रोडोंदी रोडोंदी पाटिंगरा ये सगळी जीण हसयता. हायकू म्हणटा आमी. हायकू हें बोवापुरबायची कविता प्रकार चायनीज कवीनी आराम केल्ली. आतां आमी बरयता. बाप अदीक मनादीक बाप जोशी सिद्धकट्टे कार्मेलीत म्हळ्यार सो तांतू उखललो हात. तो तांचो उखललो हात. बरें. मूळ गावपी आसात प्रज्योत बाब डेसा आनी विनय बाब लुवीस आनी हांगासर गायता बाब जॉयल आत्तुराक ताच्या पंगडान सिल्वटोनान सांगात दिवचो आनी भोव अपुरबायेचो स्वाद आसचो आनी बरो ताळो आसचो अपुरबायेचो नेस्तर बाब सो सिवेदीचेर जोरदार ताळयो हांगासर यामाने स्टार. पाटिंगर ये तुझे गाल सजयता उम्यानी वोंट तुला तोंदी पाटिंगर ये तुझे गाल सजयता पाटिंगर ये तुझे गाल सजयता.